अभिनंदन करता. गेले 4 वर्सां ह्या फाटी म्हणजे डिसिल्टिंग आनी बाकीच्यो सगळ्यो WRD डिपार्टमेंटान बऱ्यो प्रमाणान गोश्टी काडल्या कारणान आज गेली 4 वर्सां वास्को भितर एकूय कडेन फ्लडिंग ना. थोड्या जाग्यार आमचे लो लायंग एरिया आसात थंय पसून ह्या फावटी आमी फ्लडिंग पावना. त्या खातीर हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी तांचे सगळे टीम तो जिप्सन आसूं नाजाल्यार इंजिनियर लुकास आसूं नाजाल्यार मयूर आसा हांव तांचें अभिनंदन करता. अभिनंदन करता आसतना दुसऱ्यो बाकीच्योय गोश्टी आसा तांचे नजरेक हाडून दिता. तांकां खबर आसा खंयच्यो आमी मागणी कितें केल्या आनी जेन्युइन मागणी तांचे कडेन मागणी केल्या. आज ज्यो वॉटरवेज तांणी लास्ट टायम हे 4 वर्सां क्लीन करता. सगळ्यात पयलीं म्हजो प्रश्न आसा की ही सगळ्यो परत एकदां तुमी डिसिल्टिंग केन्ना करतले आनी ह्यो सगळ्यो तुमी ज्यो लास्ट टायम केल्ल्यो आसा तितल्योय परत घेतल्यो की ना तो म्हजो एक पयलो क्वेश्चन. स्वाती महाशय, माननीय आमदार आमचे वास्कोचे दाजी साळकर इज वन ऑफ द व्हेरी एक्टिव्ह MLA दॅट वॉट आय हॅव सीन इन द लास्ट 4 years. आणि त्यामुळे ताज्या एरियेत जे कितें प्रॉब्लेम्स आसात पर्टिक्युलरली रिगार्डींग WRD ही ताणें म्हजे नजरेक हाडून दिली आनी म्हाका हांव कमीत कमी 4 ते 5 वेळा ताज्या एरियेत विजीट केले. उदाहरणार्थ मायमोळे लेक किंवा गोवा शिपयार्डा कडल्यान जो चॅनल किंवा नाला जो अरेबियन सीक वता हें स्वता वचून पळयलां हांवें आनी ताजेर जो कितें उपाय करपाक जाय तो उपाय फाटल्या जवळ जवळ 2 वर्सां 2023 ते 24, 24 ते 25 आनी आतां इवन 25-26 सुद्दां म्हाका अनदीक आमचे बाब दाजी साळकार सांगून दिसता की ज्या जाग्यार डिसिल्टिंग केल्लें थंय समजा एखादी परत डिपॉझीट जाला जर जायत जाल्यार आमचे इंजिनियर जे आसात पळय न्ही ते मुखाल्ले 1 15 दिसां वचून पळयतले आनी ज्या जाग्यार गरज आसा थंय डिसिल्टिंग करून घेतले. त्या बरोबरच तुमचो गोवा शिपयार्डा मुखार जो चॅनल आसा किंवा वॉटर चॅनल आसा किंवा नाला आसा तो अरेबियन सीक वता आसतना ताजी लेवल दर्या देगेर उंच जाल्लें आसा आनी त्यामुळे टायडल वॉटर जे आहा पळय न्ही ते वॉटर भितर येना. ते भितर येवपा संबंदी आमी इस्टिमेट तयार केल्लो आसा कारण टायडल फ्लो जर बरो आसलो जर जायत जाल्यार सगळी वेस्ट जी आहा पळय न्ही ऑफकोर्स ही एक आमी ह्या निमित्तान सगळ्या आमदारांक म्हजी विनंती आसा की उदकाची फ्लो जो आसा पळय न्ही आनी फ्लडींग म्हणटा एक बाजू जाली जाल्यार उदकाचो फ्लो जो आसा पळय न्ही तो नाल्या भितर ज्या जाग्यार शक्य आसा तो बरे पद्दतीन जावपाक जाय जेणे करून उदकाचें नितळसाण जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळूंक शकतले. तर तुमचो जो गोवा शिपयार्डा कडल्यान जो चॅनल वता पळय न्ही वॉटर चॅनल वता पळय न्ही ताजें डिसिल्टिंग करपाचें आनी लेवल मेंटेन करपाचो हांवें एक फायल तयार केल्ली आसा आनी एक भोवतेक करून मुखाल्ल्या म्हयन्यान एप्रील 15 पर्यंत आमी काम सुरू करूंक पळयतले जेणे करून तुमचें फ्लडींग जे ती एरियेंत एखादी जावपाक शक्यता आसता पळय न्ही तें जावचें ना. स्पीकर सर म्हाका सांगून दिसता की जे आतांच उल्लेख मंत्र्यान केलो की मायमोळेम लेक सर जाला कितें की प्रॉब्लेम की ह्या सगळ्या भागांतल्यो म्हणजे सरावंडींग भागांतली सिवरेज जी आसा सिवरेज प्लांट नाशिल्ल्या कारणान नाल्यार पंपींग स्टेशन नाल्यार लायनूच नाशिल्ल्या कारणान थंय सगळें हें ह्या मायमोळेम लेकान येता थंय डिपॉझीट जाता आनी थंयच्यान सगळी घाण ही फुडें वता मागीर ते नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान वता गोवा शिपयार्डा कडेन वता आनी ताज्या खातीर आमी सरकारा मार्फत आमकां 3 पंपींग स्टेशनां एप्रूव जाल्लीं आसा तातूंतल्यान 2 सुरवात जाली आनी एक डावन मंगळ जें आसा तें काम स्टार्ट जातलें. सो ही 3 सपोज पंपींग स्टेशनां स्टार्ट जाली जाल्यार डेफिनेटली सिवरेज थंय वचपाची कमी जातली. पूण सद्या जो पर्यंत तें जायना तो पर्यंत ऑनरेबल मिनिस्टरान लास्ट टायम येवन आमकां एक बरी म्हणजे नॅचरल वॉटर रेमिडिएशन म्हणजे तुमी एक केल्लें म्हणजे म्हाका दिसता नॅचरल बायो रेमिडिएशन एक तुमी केल्लें आनी तातूंत भितर त्या एरियेची जे वास येतालो तो खूब कमी जालो. म्हणजे ती जी झाडां तुमी रोयतात नाल्यार तो बँक तुमी करतात तातूंत भितर खुबशे उदकाची क्वॉलिटी इम्प्रूव जाता आनी एल्गे म्हणटा ती जावपा पावना वीड्स जावपा पावना आनी त्या खातीर म्हाका एक सुचोवणी आशिल्ली की आज जेन्ना आमी इतलें सुंदर तें केलें आज तुमी मांगरान वता आसतना पळयलें जाल्यार एक सुंदर गार्डन अशें जावन पडलां आनी हें गार्डन आमकां दोळ्यांक बरें दिसता पूण सायड बाय सायड हें नॅचरल आपले उदकाची क्वॉलिटी आसा पळय ती पसून बरी करता. थंय एल्गे बॅक्टेरिया बरी बॅक्टेरिया जाता आनी हे जी सिवरेज थंय वता तें खावपाक बरें पडटा. हें आमकां तुमचे कडल्यान अशें हातून कळना पण टॅक्निकली होच प्रोजेक्ट आमी म्हणटात की तो थंय सपोज व्हेलो आतां सिवरेज आमी बंद करपाक पळयता पूण जेन्ना स्लुईस गेट पयलींच एन्शंट टायम्सार त्यो स्लुईस गेट्स आशिल्ल्यो आनी हांवें जें आयकलां म्हणजे तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा लेवल्स मे बी टायडल फ्लो तितलो भितर येना पूण ताज्या खातीर
एक ड्रेजिंग करून नाजाल्यार कितें करून टायडल फ्लो सपोज भितर येवपाक आमी कितें तरी एक प्रयत्न केलो ती स्लुईस गेट घालून जाल्यार म्हाका दिसता नॅचरली हें सगळें क्लीन जावपाक शकता जी आतां आमी गोवा शिपयार्डा कडेन ब्लॅक स्लरी पळयता ती क्लियर जावपाक शकता सो हाजेर एक मुख्यमंत्री हांवें मंत्र्यान एक आश्वासन कितें जाल्यार एक हें करचें सवाती माशाय दाजी साळकारान तांचे विशयाची तांकां बरोबर म्हायती आशिल्ल्या कारणान बरेचशे हांगसर पॉयंट्स घेतले पूण ताका रिफरन्स करून म्हाका सगळ्यांक विनंती करून दिसता ती अशी की दर्या देगेचें उदक भितर येतलें आनी आमगेलो व्हाळ निवळ जातलो हें आमी कन्सेप्ट दवरपाक जायना म्हाका दिसता व्हाळा भितर किंवा न्हंयक भितर म्हणजे व्हाळाच्या माध्यमांतल्यान न्हंयक येता ह्या व्हाळांतलेंच उदक जर आमी स्वच्छ करपाचें आनी स्वच्छ दवरपाचें आमी प्रयत्न केलो तर जाय जाल्यार तुमचो हो जो प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही ब्लॅक स्लरी किंवा सिवेज उदक बी आहा पळय न्ही हें सगळें मोकळें जावपाक शकता आनी ही खंय तरी गोंयांत सुरवात जावपाक जाय अशें म्हाका म्हणजे टायडल वेव आयली जे आमचे नाला जे आसा पळय थंय सगळ्याक सुरवात जावपाक जाय काल हांव डिस्कस करतालो हे क्वेशना संबंदी बाकीच्या क्वेशना संबंदी आनी त्या वेळार एक गजाल म्हज्या लक्षांत आली ती म्हणजे म्हजो कलीग दिगांबर कामत जे आसा पळय न्ही हांणी मडगांव साल रिवर जे आसा पळय न्ही थंय अशे प्रकारचे 3 प्रोजेक्ट घेवपाक केल्ले आसात अंडर PWD आनीक म्हजे कडल्यान जें कितें सहकार्य जाय पडटलें ती साल रिवर जी आसा पळय न्ही वीच इज द मोस्ट पोल्युटेड रिवर ती निवळ करपा संबंदी सदींच तो सहभाग आसतलो आनीक म्हाका दिसता की आमी थोडेशे एक म्हयन्यान किंवा 2 म्हयन्यान एक मिटींग घेवची कंबायन कारण एक लक्षांत घेयात त्या व्हाळाचें उदक आनी सिवेज ही जी आसा पळय न्ही इट इज नॉट जस्ट वन डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हाका 4 ते 5 एजन्सीज लागतात आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आमी फ्रिक्वेंटली जर मिटींग घेतली जर जाय जाल्यार हो विशय जो आहा पळय न्ही तो आमी गोंयभर टॅकल करूं शकतले तुम्ही म्हणटा म्हणजे टायडल वेव तुम्ही ते आमी तशें केल्यार बरें काय बरें न्ही म्हणटा नाही टायडल वेव जे आसा पळय न्ही हे सगळे कडेन तितले लेंथन मेळटा अशें ना पूण ते टायडल वेव जे तुमचे गोवा शिपयार्डा कडेन जो नाला आसा पळय न्ही हांव पळयता की मुखार एक म्हयने भितर थंय टेंडर वर्कआउट करून ते लेवल जे आसा पळय न्ही रिवर लेवल पर्यंत म्हणजे सॉरी अरेबियन सी लेवल पर्यंत ते मेंटेन करपाक पळयता जेणे करून तुजो एंटायर नाला जो आसा पळय न्ही तो सदी नेहमीच निवळ उरतलो तर म्हाका आनी एक मुद्दम सांगून दिसता की आतां तुमी गोवा शिपयार्डा कडेन एस्टिमेट केलात अरावंड 1 कोट रुपयाचो आनी थंय तुमी गार्डन करपाचें योजिला ताचे फाटल्यानूच सर कनेक्टेड ताका म्हणजे नॉर्बट्साच्या फाटल्यान थंय मोठ्या प्रमाणात थंय गार्बेज उडयल्ली आसा सो ह्या वर्साच्या टेंडरान म्हाका दिसता तेंय बी एक एडिशनल वर्क तुमी घालचो आनी एक अवेरनेस म्हाका दिसता लोक गार्बेज थंय कित्याक उडयता ती म्हाका कळना अजून पर्यंत जेन्ना आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आसा तेन्ना ताजेर अवेरनेसाचेर आमी कितें करूंक शकता काय कितें आनी हो एक व्हडलो एस्टिमेट म्हणजे तुमी गार्डन घालपाचें सोदता म्हणजे इतली मोठी एरिया आसा थंय एक बरो वॉकिंग ट्रॅक पसून जावंक शकता जो तुमी एकदां म्हाका आयडिया दिल्ली की जो मायमोळ्या पुराय लेक आसा थंय आमी पुराय सपोज गार्डन केलें आनी ताजे सायडींतल्यान वॉकिंग ट्रॅक केलो जाल्यार तो स्पेस आमी बऱ्या कामा खातीर युटिलायज करपाक शकता म्हणजे आज अंडर इवन फीट इंडिया मुवमेंट आमचो मोदीजी म्हणटा की बरें आमी आमचो फुडली जी पिळगी आसा ती फीट जावची म्हणून सो हें आमी करूंक शकता काय कितें हो एक मोठो प्रकल्प एज अ पायलट प्रोजेक्ट आमी घेवंक शकता काय कितें महाशय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी अमृत सरोवर ह्या प्रकारची स्कीम पुराय देशाक दिली आनी त्या अनुसार आमकां सुद्दां हें आयिल्लें सजेशन आयिल्लें इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें की तुमच्या प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांत कमीत कमी 75 लेक्स आमी डेव्हलप करचे अशें म्हणून आमी गोंयांत जवळ जवळ 160 सुमार लेक्स आयडेंटिफाय केली विच आर ऑफ बिगर डायमेन्शन आनी तातूंत भितर तांकां डेव्हलप करपाक हांव म्हणना की ती पूर्ण तरी म्हणजे 100% डेव्हलपमेंट जालें अशें म्हणून पूण नक्कीच अजून खूब काम करपाचें आसा पूण बाब दाजी साळकारा म्हजी विनंती आसा तुमचें जें लेक आसा पळय न्ही किंवा तशाच प्रकारचें पूण मातशें मोठें लेक म्हणजे बोरये गांवांत आसा केन्नाय तुमी तेवच्या फुडेच्यान पासार जाले जायत जाल्यार मुद्दम थंय नवदुर्गा देवळा मुखार जें तळें आशिल्लें व्हडलें जातूंत सांगोड जाता वर्साक त्या तळ्याचें बांदकाम आमी घेवपाक केलें म्हणजे सुरवात जालां जवळ जवळ मार्च म्हयन्यांत सॉरी मे म्हयन्यांत पूर्ण जातलें ब्युटिफूल लेक आय वूड से आनीक म्हजो मनोदय आसा की तें एक तळें आनी म्हजे शेरडे गांवांत एक सातोळें तळें म्हणटा केल्लें आसा हे दोनूय तळ्यां नक्कीच आमी पयशे मोडल्यात पण आय टेल यू 50 वर्सां पयलीं 100 वर्सां पयलीं ही तळीं जाल्ली ती तळीं आपोवप जावनात आमच्या जाणटेल्यांनी खंय तरी माती काडून आनी शिफ्ट करून ती तळीं केल्ली आसात ते तुजें मायमळ तें आसूं किंवा म्हजी बाई नवदुर्गा देवळा मुखार तळें आसूं हे जाणटेल्यांनी जेन्ना तांचे कडेन इंजिनियर नाशिल्लें तेन्ना तांणी 50 100 150 200 वर्सां पयलीं ही तळ्यां तयार केल्ली आनी म्हाका दिसता आमी ही तळी मेंटेन करपाक जाय आनी त्यामुळे हांवें जें तळ्याचें काम बरी म्हणजे नवदुर्गा देवळा मुखार केलां तें मुखारली 200 वर्सां पर्यंत त्या तळ्याक कांय जावचें ना ऑन द कॉन्ट्ररी लोक येतले आनी एन्जॉय करतले आनी थंय तुमी जें म्हटलां पळय न्ही वॉकिंग ट्रॅक सुंदर असो वॉकिंग ट्रॅक घेतलेलो आसा ते
केन्नाय चडच्या पासय मारले जर जायत वा पासले जर जायत म्हाका फोन केला जालो आय विल कंपनी यू एंड शो यू आनी अकॉर्डिंगली हांव सामकें 100% म्हणना पूण वी विल इनिशिएट द वर्क एट मायमळे कारण मायमळे तळें जें आसा पळय तातूंत वास्को आमच्या सिटीक आसा आनी त्यामुळे सिटींत लोकांक अशा प्रकारचें प्रोविजन मेळप हें खूब गरजेचें बाबा आमचे रोहन नायक आमचे सॉरी रोहन खंवटेचे आसा पयलीं हांणी ताच्या मतदारसंघात परवरी वीच आय ऑलवेज एंटिसिपेट एज अन सिटी प्लेस ऑफ पार्क्स अँड गार्डन्स हांव 20 वर्सां पयलीं म्हणटालो पार्क्स अँड गार्डन्स हांगसर आसपाक जाय आनी ताणें खुबशें अचीव केल्लें आसलें आतां ताज्या हातूंत आमचे WRT एक पंपींग स्टेशन जाल्लें आसा आनी तें पंपींग स्टेशन इतलें सुंदर केल्लें आसा लोक सांजचे थंय पळोवपाक येतात आनी दॅट वॉज हीज कन्सेप्ट की हे पद्दतीन तें करुया अशें म्हणून तर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनीच आपापल्या एरिये भितर लोकांक सिट आउट करपा संबंदी लोकांक वॉकिंग ट्रॅक दिवपा संबंदी आमी म्हाका दिसता आतां स्केल जर जायत जाल्यार आमचे ऑफकोर्स बजेट जें आहा बजेटा प्रोविजन खूब आसा आनीक म्हाका दिसना की माननीय मुख्यमंत्री अशी बरें कामां केन्ना ना म्हणटले सो वी वील ऑल्सो हॅव अ विजीट अँड डिसायड अबाउट इट Sir, बट आय एम इन्क्लायन टू टेक अप दॅट वन सर तुम्ही जशें सांगलें थंय वचून पळयात म्हणून ह्या एक म्हयनो हांव थंय इलेक्शन्साक आशिल्लो आनी ते पळोवनूच तो विचार म्हज्या मनान आयलो की इतलें सुंदर तुमी थंय केलां आनी इतलें नॅचरली आतां थंय उदक जेन्ना साठटलें तेन्ना म्हाका दिसता एक वॉटर बॉडी आनी एक बरी तयार जातली त्याच बेसिसाचेर आमकां वास्को एक तुमी करून दिया मायमळ्याच्या भोंवतणी अमृत सरोवरा अंदर करून दियात आनी सद्या आतां प्रेझेंटली हो जो गोश पेडा कडेन नल्लो आसा तो डिसिल्टिंग करून इमिडिएटली थंयच्यान ते काडून ते गार्डनाचें काम स्टार्ट करात आनी नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान हे 2 एरिया मॅक्झिमम तुमी करच्यो आनी थंय अवेरनेस आमी बी करता तुमच्याय सायडींतल्यान जावचे ह्यो 2 एरिया पयलीं हांव प्रायोरिटी करच्यो अशें हांव मागतां नोवाडा संबंधी सवन अशें म्हणजे जस्ट रिफर कर कित्याक लागून इनफॅक्ट दॅट विशय जो आसा पळय न्ही तो वेस्ट मॅनेजमेंटा येता पूण तरी तांणी जें म्हटलें पळय न्ही नोबार्ड्साच्या फाटल्यान थंय गार्बेज डंपिंग जाता आमच्या शिरोडे गांवांत अशें जातालें कॅमेरा बसयले आनी ताजो एक फायदो आसतालो एक दीस सरपंचान पळयलें की अमुकूच मनीस हाडून गार्बेज थंय उडयता ती बायल मनीस सरपंच शिरोडेची तिणें ती गार्बेज कलेक्ट केली आनी ज्या मनशान ती उडयली पळय न्ही ताच्या घरा कडेन दारां दवरली ताका सांगलें तूं आनी हांगसर कांय करपाचें ना परत केलें जाल्यार आपूण फायन पेनल्टी हे करतले तेन्नाच्यान त्या मनशान गार्बेज उडोवपाची बंद केली म्हाका दिसता कॅमेरा हे करपाक जे फिटींग करपाचें काम पंचायत म्युनिसिपालिटी खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक जाय आनी कॅमेरा बसयले म्हणून जायना ताजें एक्शन जावपाक जाय एक्शन हार्श एक्शन अशीच जावपाक जाय अशी एक्शन जावपाक जाय आय एप्रिशिएट तिणें म्हाका सांगूंक ना म्हजी भावजयती पूण तिणें म्हाका सांगना भाव पण अशेंच करता अशें म्हणून काम केलें वचून मागीर सांग म्हाका की अशें केलां अशें म्हणून आनी हांव सांगता तेन्नाच्यान आमचें गार्बेज गांवांत उडोवपाचें कमी जाल्लें आसा ते नॉर्मला फाटल्यान कोण गार्बेज एक कॅमेरा बसोवन घेयात म्युनिसिपालिटींतल्यान आनी मॉनिटर करात न्ही तो न्हय फक्त तुमच्याच हातूंत बऱ्याच ठिकाणी आमचें करूंकच जाय नाल्यार इतलें सुंदर गोंय आनी ह्या सुंदर गोंयांत गार्बेज हरच्यान तेरच्यान आय टेल यू म्हजे भुरगेपणांतल्यान म्हाका आईन ट्रेनींग दिल्ली हाती झाडू दिल्लो आनी त्यामुळे म्हाका खंयी जर चिकोल आसलो जर जायत कचरो आसलो जर जायत आय हेट इट लायक एनीथींग कळ्ळें ना आनी त्यामुळे तुमी गार्बेज संबंदीत हें करात आय विल विजीट युअर एरिया बाय 26 ताजी पयलीं मदीं असेंब्ली आसतना एक दीस शेनवारा किंवा शुक्रारा सांजचें आमचें वचपाक जाता पळोवपाक जाता आनी आय विल इनिशिएट द वर्क तर तुम्ही येता आसतना एकूच लास्ट म्हजो रिक्वेस्ट की जी काफमार एजन्सी आसा ज्याने ह्या मोयमाळ्या काम केल्लें आसा ऑन CSR बेसीस लोकांनी थंय बोवाळ केलो की 8 कोटी मोडून गार्डन बिल्डन केल्या तांणी CSR अंडर केल्लें आनी बरें केलां आनी मेंटेनूय तेच करता सो तांकांय त्या एजन्सीक बरें काम करता म्हणून तांकांय हातूंत एंगेज करची अशी म्हजी तुमकां एक रिक्वेस्ट कित्याक ते बरें सुंदर काम करतात ते करुया करपाक जातलें नो इश्यू माननीय सदस्य वीरेश बोरकार वेंजी वेगस संकल्प बावणकर माननीय LOP स्पीकर सर आयज म्हजे कलीग वास्कोचे आमदार जेणे हो प्रश्न मांडलेलो आसा हांगा आनी तोच हांव नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतना म्हाका कनेक्ट जाता कित्याक आमचे आमदाराक खबर आसतलें आमचे मांगूर हिल आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सर सुभाष शिरोडकर जेंच्यांनी स्वता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलेले आनी तेंच्यांनी पळयलेलें आसा आनी जे मांगरांचे जे सिरवेज आसूं हे बाकीचे साठलेले उदक जे तळ्यान थंयसर आसता थंयसून ते आमचे एरिबियन सी जे फिशरमॅन आसा पळय थंय पर्यंत ते येवन सांठून उरता आनी तेजो खुबसो वास थंय येता सरांनी केले बट हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा जो आमी हो इशू फॉलो अप करतालो तो क्रिकाचो इशू तो क्लीन करपाक लागून
आयजूच कालूच आमी पळयता सर तुमी टेंडर तो आउट केल्लो आसा आनी तो टेंडर आउट जाल्लो आसा सो तें काम जाल्या उपरांत म्हाका दिसता आमचे वास्कोची कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच मुरगांवचे हांकां दोगांकूय फायदो जातलो आनी जो इतल्या वर्साचो 25-30 वर्साचो जो इश्यू पेंडींग आसा तो क्लियर जातलो सर तुमकां हांव ह्या हावजा भितर धन्यवाद म्हणटा की हो जेन्युइन इश्यू आसलेलो आनी हे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तेंची जे थंयचे होडयो आसा जे ते डिंगी यूज करतात ते थंयसर पार्किंग करपाक लागून तांकां एडवांटेज जातलो तेज्या लागून हावजाचे तर्फे हे टेंडर जाल्लोच आसा कामूय बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावन हे कंप्लीट जातले हांव मागता हेजो बेनिफीट दोनी आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच मुर्मुगांवूय हेचे जातले तेज्या लागून हांव तुमचे धन्यवाद करता सर. मातशें ह्या विशया संबंधी सगळ्यांक सारकी म्हायती मेळची मार्मुगा क्रीक बाब संकाल वामणकर म्हाका 2-3 दाखोवन गेलो 2 विजीट केले आनी मागीर तिसरे म्हजेर अधिकारी गेले आमी पळयल्यान ताजो इस्टिमेट करून घेतलो इस्टिमेट लिटल कॉस्टली म्हणजे चड खर्च थोडोसो दिसता पूण तुज्या व्हडीकारां पेक्षा म्हाका थंय बेजिकली आवडना कितें जर जायत जाल्यार थंय त्या क्रिकां भितर उदक उरिल्लें पळय न्ही ताका घाण मारताली म्हणजे अक्षरशः किडे पडपाचे अशी सिच्युएशन उदकाचें आशिल्लें आनी म्हणून तें करपा संबंदी आमचे 1-2 कोटी 3 कोटी मायज गेल्या पळय आमी थारायलें की ना वी हॅव टू टेक अप दीस वर्क अशें आतां नक्की मागीर तांकां प्रोटेक्शन मेळटा होडीकार ज्यो आसा पळय न्ही नाजाल्यार ते तांगेली होडी जी आसा पळय न्ही ती सगळी अशी तेवढच्यान हांगा हाडून तुगेले बाणावले सायडीन खंय तरी पार्क करताले पूण तांकां ते मेळटलें एक जालें पूण तें तुजें उदक जें आशिल्लें पळय न्ही सादारणशें 1 किलोमिटर हातूंत भितर तें सांचून उरतालें आनी ताजो वास असो आशिल्लो की सादारणशें 100 मिटराचेर 200 मिटरांनी उबें रावपाक जायनाशिल्लें आनी म्हणून हांवें थारायलें की येस आय शूड टेक अप दीस इश्यू बिकॉज इज अ व्हेरी जेन्युइन कॉज ओके थँक्यू प्रश्न क्रमांक 2 बिकॉज हांवें माल माय बटन मुगे तो बटन मात आसा तो वयर उरता तूं तें चोयना ना म्हाका डायरेक्ट दिना तो डायरेक्ट हांवें माल म्हणटरी मातशें चोय स्पिकर because just very specific from the answer I was just reading and the department has spent 1,73 lakhs on 38 desilting works 22 works are below 5 lakhs in Vasco constituency for 3 years this is what your answer says because also minister is admitting that GSL जे बाब दाजी साडकरान सांगिल्ले ते भाशी it is in a unhygienic and degraded state. Your reply also states that. You've made an estimate of 1,07 lakhs for it, is what the reply also says in the annexure. But just something that caught my eyes is, because just a question to you. Ek Nalla from Kapreshwar temple to Tilak Maidan, at serial number 3, it is shown that the work was completed in 23-24. Again, it was taken up at serial number 25 for the year 24-25. It's because of the fire station to GSL Nalla in ward number 25 appears to be at serial number 10 in 23-24 and is again taken up at serial number 27 in 24-25. Om Divine to Pita Araujo, this Nalla appears to be taken in 23 at serial number 13 and again at serial number 28 and 24-25. So, are these nallas choking every year or whether there is any mechanism to check that quality work is being done? Because it is happening in many constituencies, there is a need, no doubt. And but is there any mechanism, Speaker Sir, the Honourable Minister should explain to us because this work seems to be एक part desilting the silt that it is required gathers every year it has to be done. So प्रश्न कितें तुमचो माननीय आरोपी प्रश्न कितें whether if this is the process whether in the Vasco constituency whether this type of null has been आता बाब दाजी म्हणटा की flooding जायना म्हणून I congratulate I'm not sure whether Vasco flooding जायना म्हणून but where several places there is flooding but now with this specific this annually this type of thing needs to be done. It's done in many constituencies. So, ejerek, anik ye je GSL sluice gate, will it happen before the monsoons that you will get that 1,07 lakhs tendered and this work done? मातशें 2022 ह्या डिपार्टमेंटाक जबाबदारी आयली म्हजे कडेन आनी 1 वर्स भितर लक्षांत अशें आयलें की फ्रिक्वेंटली परत आमचे डिसिल्डिंग वगैरे विशय जाताले हांवें रिस्ट्रिक्शन घातलें की ज्या जाग्यार डिसिल्टिंग जालां थंय खरीच गरज आसल्यार परत करपाचें सगळीच कडेन लागता अशें ना काही ठिकाणी वन्स इट इज डन फॉर एवर आनी त्या अनुसार हाजेर रिस्ट्रिक्शन दवरलें आसा आय रिव्यू इट समटायम्स की बाबा
हे जे डिसिल्डिंगाचें काम आसा तें पोरू केल्लें अंदू कित्याक लागून लागता आनी काही ठिकाणी लागता कित्याक लागून सिल्ट जो आसता पळय न्ही तो विथ द फ्लो ऑफ वॉटर सिल्ट्स गेट्स डिपॉझिटेड विथ द पेक्युलियर नेचर ऑफ जॉग्राफिकल नेचर ऑफ दॅट लँड. फॉर एग्जाम्पल हांव वता तो सदींच पळयता तें म्हटल्यार बोरये साकवाचेर म्हणटा थंय हांवें पोरूं फ्लडींग जाता अशें म्हणून सगळें काडून घेतलें आनी आतां पळयत जर जाय जाल्यार निमाणच्या पावसांत म्हणजे सादारणशें सप्टेंबर ऑक्टोबराक पळयलें जर जाय जाल्यार परत थंय हें जाल्लें आसा डंप जाल्लो आसा तयार. पूण आतां तो म्हाका परत करून दिवचो पडटलो म्हणजे पोरू केलो आनी अंदू परत कसो कितें. पूण पयलें जर जाय जाल्यार थंय नेचर ऑफ दॅट हें आसा पळय न्ही जॉग्राफिकल नेचर ऑफ द लँड ती कर्व आसा वगैरे वगैरे आनी म्हणून काही ठिकाणी अशें करचें पडटा. आनी हें जें काम बाबा दाजी सारकार सांगलां पळय न्ही आनी दुसरो म्हजो एक स्वभाव आसा हांव खंयचेंय काम ऑफकोर्स 5 लाखाच्या कामाचेर परत वचना पूण द वर्क मोर दॅन 1 crore आय समटायम्स एंड मेनी टायम्स आय विजीट तें काम सारकें चलता की ना तें काम सारकें जालां की ना क्वॉलिटी आनी मेंटेन केलें हें पळोवपा संबंदी आनी त्या अनुसार हें काम जें आसा पळय न्ही आमी तें मॉन्सून पयलीं करतले आनीक नक्कीच वास्को तशें पयस न्ही आय विल विजीट इट एटलीस्ट वन्स ऑर ट्वायस.